जोएल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. आजुनय सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, उपास करून रुडोन करून आस्कार सुस्कार सोडून सगळ्या तुमच्या काळजान म्हजेशी परतून येयात. तुमची आंगुस्त्रां न्हय, तुमची काळजां पिंजात आनी तुमच्या सर्वेस्परा देवाशी परतून येयात, कित्याक तो मोवाळ आनी काकलुचार, व्हडे सोंसणिकायेचो आनी दयाळ काळजाचो, खास लायल्या पर्यान आपुणूच चुचुत्ता. कोण जाणो जायत, तो घडये तुमचेशी वळत आनी काकलूत दाखोवन तुमकां बक्षीत आनी आपणा फाटल्यान आशिर्वाद दवरून वचत आनी तुमच्या सर्वेस्परा देवाक समर्पूंक एक दान आनी पिणें दवरीत. सियोनांत एक तुतरी वाजोयात, एक पवित्र उपास फर्मायात. जमात भरात पोरचेक एकठांय करून एक पवित्र सभा भरून हाडात. जाणट्यांची जमात भरात, भुरग्यांक एकठांय करात. दुदाच्या बाळकांक पर्यान न्हवऱ्यान आपली न्हिदपाची कूड सोडची आनी व्हंकलेन आपली लग्नाचें बायज. आंगणा आनी वेदी मदें यादनिकांनी सर्वेस्पराच्या मुण्यारांनी रुडोन करून म्हणचें, सर्वेस्परा तुजे पोरचेक बोगोस. तुजे दायज केन्नायचो माल जावंक निर्मू नाका. ताच्यो मस्कऱ्यो करूंक तिका राष्ट्रांच्या हातांत दिवं नाका. तांचो देव खंय आसा अशें राष्ट्रा मदें कित्याक म्हणटली. तेन्ना सर्वेस्परान आपल्या देशाचे मोगान बरोवन आपले पोरजेचो काकलूत केली. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे बोड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागता. काकलूत सारा देवा काकलूत करून दाखोय. बो कोणवाल्या देवा गुन्यांव पुसून उडोय. पातकांचे खोत धुवन म्हाका नितळ तूं कर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मळ करून दवर. सबाब, आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागता. म्हजो गुन्यांव खरोच आज हांव ओळखून घेता. सदांच म्हजें पातक म्हज्या मुखार ठेवता. तुजें चुकलां सायबा, तुकाच अपमान केला. तुजे नदरेन जें वायट हांवें सायबाक केलां. सबाब, आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागता. निर्मळ काळीज रचून घाल तूं ओड्ड्यांत म्हज्या. थीर मन कोडून देवा परतून तूं दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. सबाब, आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागता. तुजे सोडवणेचो म्हाका संतोश भोगूं. उदार मनान म्हाका तूं थीर करून सांबाळ. पापयांक तुजे वाटो शिकयतलो देवा. तुजे चडशी पातकी परतून येतले सायबा. सबाब, आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागता. पागीवन पावलून कोरीतकारांक बरयलेले दुसरे चिटीवेले वाचप. भावा भयणीनो, आमी क्रिस्ताचे दूत आनी आमचे उद्देशी खूद देव तुमकां उलो मारता. क्रिस्ताच्या नांवान आमी तुमकां अशी विनोती करता, देवाशी परतून येयात. जेजूक कसलेंच पातक नासलें, तरी ताचे सवे आमी देवाचे प्रमाणीकपण जावचे खातीर ताका देवान आमचे पासत पातक जायसो केलो. आनी देवाची सहकारी देखून तुमकां असो उलो मारता. तुमी देवाची कृपा घेतल्या ती निर्फळ जावंक दिवं नाकात, कित्याक देवान अशें सांगलां, शुभ वेळार हांवें तुजो उलो आयकलो आनी तारुण्याच्या दिसा
हांवें तुका आदार दिलो. पळयात, शुभ वेळ तो होच, तारणाचो दीस तो होच. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आज तुमची काळजां दारूण करूं नाकात, पूण सर्वेस्पराचें उतर आयकात. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या सिसांक म्हणलें, चोत्राय दोरात. तुमच्यो बऱ्यो करण्यो मनशा हुजीर तांकां त्यो दाखोवचे खातीर करूं नाकात, नाजाल्यार स्वर्गार आसता तुमच्या बापाशी कसलीच मजुरी तुमकां मेळची ना. देखून तूं भीक घालताय तेन्ना तुज्या मुखार तुरतुरी वाजोय नाका. दोंगी देवस्थानांनी आनी रस्त्यांचेर आपणाक मनशां मदें मान मेळचे खातीर तशें करतात. पूण तुमकां खरेंच सांगता, ताणें आपली मजुरी घेतली. पूण तूं भीक घालताय तेन्ना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळचें न्हय. तुजें दान गुपीत जावंक जाय, आनी गुपीत केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. आनी तुमी मागणें करतात तेन्ना दोंग्या सारकीं जावं नाकात. लोकांक आपणाक पळोवचे खातीर देवस्थानांनी आनी रस्त्यांचे नाक्यार उबे रावन आपली मागणी करची तांकां मोठी खोशी. हांव तुमकां खरेंच सांगता, ताणें आपली मजुरी घेतली. पूण तूं मागणें करताय तेन्ना तुज्या खासगी कुडान भितर वच, आनी दार धांपले उपरांत थंय गुपीत आसता तुज्या बापाक मागणें कर, आनी गुपीत केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका इनाम दितलो. तुमी उपास करतात तेन्ना दोंग्या भाशेन खंयचें रूप तुमी घेवं नये. आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक ते आपल्या तोंडार काळोख घालतात. हांव तुमकां खरेपणी सांगता, ताणें आपली मजुरी घेतली. पूण तूं उपास करताय तेन्ना तुजो उपवास लोकांक न्हय, बोगोर गुपीत आसलोल्या तुज्या बापाकूच दिश्टी पडचे खातीर तुज्या माथ्याक तेल लाय, आनी तुजें तोंड धुव, आनी गुपीत केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, जो गुप्तीन केलेलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. नियाळाक आदार. आयज आमी प्राचीत काळांत भितर सरता. आमच्या कपलार आमी गोबोर घालता शुभ काळ आनी शुभ वेळ हो. तो दुखीचो काळ न्हय, पूण भावाटाचो काळ. कित्याक पास्कांचे पुर्बेक आमी तयार जाता. जायतीं भाव भयणां आपणाक उणें करून गरीबांक आदार करतात. उदाहरणाक, एक गरीब फामिलींत आपल्या भुरग्याच्या इस्कॉलाची फी फारीक करूंक जायनासली तेन्ना एका भावान ती कोणाक कळनासतना फारीक करूंक आदार दिलो. तशेंच आयचे पयले वाचपांत जोएल प्रवादी आमकां सगळें वायट सोडून देवाचे बोगसणे मागून ताचेशी परतून येवंक मागता. कित्याक तो मोवाळ, काकलुतसार, दयाळ आनी सोंसणीकायेचो. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू धर्मान, उपवास आनी मागणे विशीं खबर करता. ही दणवण आमी देवाचे नदरेंतल्यान करूंक सांगता. सगळ्यांक दाखोवन त्यो आमी करूंक फावना, पूण गुप्तीन. जेजू म्हणटा, गुप्तीन केलेलें पळयता तो बाप तुका मजुरी दितलो. आमी बरो वावर केल्यार आमकां वाखाणल्यार बरें दिसता. इल्लेशें आमी दिल्यार ताचो व्हड प्रचार करता. देव आमकां बोबाट करिनासतना जायतें दिता, पूण देवाची वाखाणणी करूंक विसरता. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, कसलीय उदार करणी दुसऱ्यां सवय देवाची कृपा आनी काकलूत मेळोवन घेवंक गुप्तीन करूंक वावुरया.